विषय जो सामको इम्पॉर्टंट आयलो तो म्हळ्यार पक्ष शिस्तीचो. आज भारतीय जनता पक्ष म्हणटा की तांणी पक्ष शिस्त वायलेट केली म्हणून हो तुगेलो एक्शन जालो. म्हाका आज खरेंच तुमकां दिसता की ज्या तरेची कंपोजिशन आसा पयर हांव विजय बाब सरदेसाया कडेन हेड ऑन करतालो, ताणें सांगलें की दिस इज काँग्रेसिफिकेशन ऑफ बीजेपी म्हणून. आज तुमकां दिसता ह्या परिस्थिती भितर हो जो पक्ष शिस्त आसा, कारण आमी हेंय पळयलां हाजे पयलीं 2-4 मंत्र्यांनी ही पक्ष शिस्त कुट्याळा लायल्या, पण तांचेर कांय एक्शन बिक्शन कांय जालें ना. आतां जाली. सो हे जे पक्ष शिस्तीचा आर्ग्युमेंटा कडेन तुमी कशें पळयतात? मुळात हो पक्ष जो सत्तेचेर आसा तो भारतीय जनता पक्ष अशें हांव मान्य करना. तो काँग्रेसूच आसा, भितून 2-3 जण भाजपचे लोक सुद्दां आसा आणि लेबल फक्त भाजपचें आसा आणि हे सरकार चलयता. म्हणटकूच ह्या सरकाराच्या बाबतीन शिस्त बिस्त ते पळयले आमी, शिस्ती बिस्त कांय रावलेली ना. आतां गोविंदाचें कितें जालें ते एक 4-5 आतां पर्यंत प्रकार जाले. म्हणटकूच खंय तरी तांकां एक संदी जाय आशिल्ली एक्शन घेवपाची, म्हणून तेचेर ती एक्शन घेतली. पूण ती सुद्दां कित्याक घेतली? पक्षान एक्शन घेवपाक लायली, मुख्यमंत्र्यान एक्शन घेवपाक लावंक ना. हो तातूंतलो फरक आसा. आनी पक्षाक दिसता की एक खंयचें तरी तांकां कारण जाय आशिल्लें तें तो जे कितें भ्रश्टाचाराचेर उलयलो त्या अनुशंगान आनी मुख्यमंत्र्याचेर. आतां मुख्यमंत्र्याचेर विरोधात जेन्ना उलयता तो मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसाचेर जेन्ना उलयता, पोरूच्या वर्सा तुमकां याद आसतली की पोरूच्या वर्सा असोच जेन्ना मेळावो जाल्लो तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की तुमची कामां जायना, तुमी आंदोलन करा, म्हाजो पूर्ण सपोर्ट आसा, अशा पद्दतीचें निवेदन केलें आनी आपुणूय तुमच्या वांगडा येता म्हणून सांगताले. तेन्ना पक्षाची शिस्त खंय गेली? आतां पर्यंत तुमी विचार करा, अनेक मंत्र्यांनी वेगवेगळी विधानां केली, तेन्ना पक्षाची शिस्त खंय गेली? पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणटा. वॉट इज द डिफरन्स? डिफरन्स हांगा एकूच दिसता की काँग्रेसचे लोक भाजपचे सरकार चलयता, बरोबर? म्हणटकूच हांगासर शिस्तीचो प्रश्न आनी भाजपाचो काय संबंध आसा अशें म्हाका दिसना. तुम्ही म्हणटात हे फक्त निमित्त मेळ्ळें म्हणून. हय, राजन बाब, तुमकां पडटा हे पक्ष शिस्तीचो जो डोलारो आहा तो डोलारो आज तुमी कशें पळयतात? फाटली जेन्ना डिबेट जाल्ली हय, तेन्ना हांवें एक विशय मांडिल्लो, कितें म्हणून की जेन्ना तुमी पक्ष किंवा सरकाराचो आकार जेन्ना वाडयता तेन्ना तुमी खुबशे भायले भितर घेता आनी ते तुमचे टर्म्सान घेना, ते तांचे टर्म्सान घेता आनी ते आपले टर्म्सान भितर येता. आतां ओरिजिनल बीजेपी आमी पळयला, हांव पळयला, तुमी पळयला, सागर जावडेकर किंवा हांगा बाकीचे आमचे जे पॅनलिस्ट आसा ते सगळ्यांनी पळयला. त्या टायमार पक्ष शिस्तीचो मोठो गवगवो आशिल्लो आनी लोकूय मानताले की पक्ष शिस्त किंवा ह्या पक्षाची ऑर्गनायजेशनल जी एक हें आशिल्ली, एक कॅपेसिटी म्हणा किंवा आनी कितें, ते सगळे आमी त्या टायमार मानताले. पण जेन्ना तुमी सरकार तुमच्या सुशेगाद म्हणजे 23-24 हाच्या सकट सरकार तुमच्या सत्तेर आसा, तें आसतनाय जेन्ना तुमी आनी एक 10 लोक भायले परत तुमी हाडटा आनी सरकाराचो आकार जेन्ना वाडयता तेन्ना ह्यो गोश्टी ऑबियसली ह्यो घडटल्योच. सागर हाणें जे आतां सांगलां म्हाका मान्य आसा की पक्ष शिस्त बी अशे हे शब्द आतां उलोवप न्ही, कारण ते उलयले काय लोक रियॅक्ट जाता. लोक म्हणटा कसली पक्ष शिस्त म्हणजे, कारण लोकांच्या मुखारच सगळें घडलां आनी तुमी जेन्ना तें सगळें घडलां आसतना जेन्ना तुमी पक्ष शिस्तेचे बी उलयता तेन्ना लोक रियॅक्ट जाता आसतना आमी आयकता किंवा आमी आयकलां की हे कसले खंयचे पक्ष शिस्तीचे गजाली उलयता काय म्हणून. आतां ताका दवरप काय ताका दवरप ना, जशें हांव उदोळ सांगलां की हो सर्वस्वी जो हे आसा निर्णय तो मुख्यमंत्र्याचो, तो ताणें ते घेता, तातूंत कांय चुकीचें ना. पूण ताका जी कारणां आमी दिता म्हाका दिसता ती कारणां सारकी ना. ती कारणां सारकी ना म्हणटा तुमी. रामकृष्ण बाब, तुमकां दिसता तांणी ते काँग्रेसिफिकेशन ऑफ बीजेपी, सागर बाब तर म्हणटात की हे सरकार काँग्रेसीच चलयता, तातूंत 2-3 जण बीजेपीचे आसा म्हणून. सो तुमकां हे सरकार आपली दिसपा जाय, रामकृष्ण बाब. पण त्याचा कंट्रोल आसा तो तांचेच कडेन हां, ओके ओके, तुमी कंट्रोलाचेर राहता. पण तुमकां जेन्ना हो जो पक्ष शिस्तीच्या कारण तुमचे जे कांय लिडर गेल्यात थंय, तांकां आनी तांचो आनी पक्ष शिस्त सोडात, शिस्तीचोच कांय संबंद ना खुबश्या बाबतींत. सो हो जेन्ना पक्ष शिस्तीचो आर्ग्युमेंट तुमी आयकतात तुमकां कसो दिसता हो? ते सगळे सांगता आपली हाची पक्षाची शिस्त म्हणटात, पण पक्ष शिस्त अशी कांय दिसनात. हे हांगा लोकशाही आसात, लोकशाहीन आपापल्या जाय तशें उलयतात. आनी
अशें आमी रेस्ट्रिक्ट करूं शकना की ह्या पक्षान शिस्त आसा आनी त्या पक्षान शिस्त ना म्हणून. कारण हे ते सरकारूय जें आसा ते सगळ्या वेगळ्या पार्टींतले लोक येवन सरकार केल्ले आसात. ताका लागून हे अमके पार्टीचे केलां अशें म्हणप योग्य न्ही. पण हे जे लोक आसात तांकां योग्य वेळी लोक ठरयतले की जेंच्यांनी ह्या पार्टी कडेन जे गद्दारी केल्यात, ज्या पार्टींतल्यान ते निवडून आयिल्ले आनी मेजॉरिटी नासून सुद्दां ते सोडून दुसरे कडेन गेल्यात, त्या खातीर योग्य वेळी तांकां लोक तेंची अशी शिस्त तुमकां आशा दाखयतले. आसा? शिस्त शिकयतले. लोक शिकयतले म्हणटा तुमी, अशें तुमकां आशा आसा? दाखोवपा हो जो आर्ग्युमेंट आसा पक्ष शिस्त म्हळ्यार कितें? तुमच्या पक्षांतल्या लोकूच थंय कमी उरल्यात. ते आतां काल तुमी जेन्ना राज्य कार्यकारिणी जाहीर केल्या थंय तुमी प्रयत्न केला की सगळे पक्षांतल्या लोकांक जुनी लोकांक स्थान दिवपाचो. पूण सरकार जर पळयलें त्या कॅबिनेटा भितर जाल्यार वयर मुख्यमंत्री आनी तळाक सुभाष फळदेसाय हे जर दोग जाण काडले जाल्यार मदीक सगळे भायल्यान येयलेत न्ही. एक म्हटल्यार आमचो मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, एक सर्वसाधारण मनीस, व्यक्तिमत्व, एक सादे मनीस आनी सगळ्यांक समजोवपी मनीस. आज जे तुम्ही म्हणटा जे भायले हाडले, पण आमी 2022ची निवडणूक आसा ती मेजॉरिटीन जिखले आसा आनी ते जेन्ना पक्षा चिन्हाचेर येयले तेन्ना ते BJPचे आमदार म्हणून निवडून येयले आनी आमी जेंकां जेन्ना भितर घेतले त्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्यान सर्वांगीण विकास करपाचो गोंयभरांतलो विकास चिंतूनच ह्या लोकांक भितर घेतले आनी तांकां एके कडेन रावन शिस्त आसा म्हणून गोविंदाचेर एक्शन जाल्ले आसा. गोविंदाचे ह्या पक्षान खूब लाड केल्ले आसा. शिस्त भंगाची कारवाईच म्हणून आयज गोविंदाचेर एक्शन जाल्ले आसा.